बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो सकाळी 5:30 आम्ही व्लॉग स्टार्ट केलेले. तो रंगोली बी मातशें काढले, हेल्प केलें ताका मातशें. ओके, ते मदीं ते मेन टेम्पल काडला पळय ते आमी कांयच करूं शकना की तेणेन ते ड्रॉ केले न्ही आनी ताकाच ते कळटा. तो तेणेन ते मदले न्ही टेम्पल सगळं तेणेंच केलें स्नेहान. आमी ते सायडीन जे रावंड कलर ते काडलेले पळय डिझायन ते आमी कलरींग केले, म्हणजे रंगोळी कलर भरले. मागीर हांव 8:30 घरा येयलें च्या पिवपाक. तो सगळ्यांना गेली च्या पिवपा बीन. तो चाय पिले. चाय स्पेशल कांय ना, मॅगी केलेले मॅगी. सो आतां हांव हें पिता नाचण्याचे रागी पोरीज, हेका हें म्हणटा आंबील. ओके, ते पिले न्ही मातशें पोट मातशें पॅक उरता. सो जस्ट पिले, झाडू मारले, पुसले. ते करूंकूच जाय, ते करना जायना. झाडू मारले, पुसले. सो आतां मातशें फ्री जालें. सो आतां वयता हांव सकयल, पळयता त्यात आनी कितें उरला. सकाळी मातशें सावळी आसलेली, आतां म्हाका दिसता थंयसर वत बी येयला आसतलें आनी वतान तें बसपाक जायना. तो आयज आमचे दिवाळी अशें आसा आयज. दिवाळी भशेन आयज आमी सेलिब्रेट करता. सांजचे आमी दिया बीन लायतले. ओके, तो बारीकशे प्रोग्राम आसा आमच्या कॉलनीन आयज. आनी ते स्नेहा आसा पळय रंगोली काडपाक इवन ड्रॉइंग काडपाक न्ही सामकें एक्सपर्ट, सामकें बरें काडटा. आनी न्ही तेणेन आपुणूच डिसायड केलें अशी आयज रंगोली काडटलें म्हणून टेम्पल. अशें ताका कोणें सांगूंक ना कर म्हणून. ताणें आपले मर्जीन केलां आनी आमकांय ताणें फोर्स करूं ना येवपाक. रातचें हांव वॉकिंगाक गेल्लें न्ही भायर, तेन्ना ताका रंगोली डिझायन घालतना पयलें, म्हणजे ड्रॉ करतना पयलें. सो ते एकटेच करताले न्ही म्हणून हांव गेलें. सो आमकां ताणें आपोवंक ना यो तुमी हेल्प करा म्हणून आपल्याक, तुमकां जाय जाल्यार तुमी या. सो बरें दिसना न्ही एकटें सगळें करता पळोवपाक, बरें दिसना म्हणून हांव गेलें. सो रातचें आमी ताका रातचें तेणेंच सगळें केलां, फक्त आमी फक्त कलर भरता भितर. सो आमी कांय इतलें ड्रॉइंगा, हांव कांय इतलें ड्रॉइंगान एक्सपर्ट ना. सो बरें दिसना न्ही एकटें सगळें करता आनी आमी पळयता. पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांनी येवन करूंक जाय तें, पण कोणाक आमी तें तेणें कोणाक फोर्स करूं ना. जाय जाल्यार तुमी येया, नाजाल्यार सोडा. नाजाल्यार ते एकटेच करपी ते असले ते. आतां ते बसला. सकाळी म्हाका दिसता ते च्या पिवपाक गेल्ले ते, मागीर ते परत येयले, अजून ते बसला खंय. जस्ट शिवनाथ आतां गेला च्या पिवन भायर, ते एकटेच आहा खंय. तो म्हाजें जाल्लें आहा काम. तो हें पिता आनी हांव वयता, पळयता येता आनी कितें काम आहा तें करता, बारीक बारीक कितें आहा जाल्यार करून येता. मागीर म्हाका शावर घेवंक जाय. ओके, आयचे मेन्यू कितें? मम्मी आई बसला हांगा. आयज मम्मी म्हटलें मातशें इल्लेशें कितें खीर कर आई. आयज बरो दीस न्ही आयज, इल्लें खीर कर म्हटलें, मातशें पायस कर म्हटलें. चिटकीची भाजी, चपाती, दाळ न्ही गे पुरो. आनी कितें करतलें? चडूच आयटम बी केले न्ही तशें उरता आमगेर, कोण कांय खायना. इल्लें केलें न्ही रोखडें सोंपता. सो हांव वयता सकयल, दाखयता तुमकां खंय पर्यंत पावला पळोवया. सगळें हाय म्हण. हाय. जय श्रीराम. जय श्रीराम. ऋती सगळें हाय म्हण जय श्रीराम. सो पयलीं न्ही सकाळीं हांगा मातशें सावळी आसलेलें आनी आतां पळय सगळें वत. आनी हांगा स्टार्ट केलें. वाव, बरें आरे. सगळें हाय म्हण. पळय हांगा स्टार्ट केलें. गेट जवळ काढा दोघी. हां, दोघी गेट जवळ काढा. कुठे? समोर एंट्री गेट. एंट्री गेटला काढा ना तुम्ही. हो, मी एक सर काढू शकत नाही, मला येत नाही. मी फक्त ओके हांगासर हांगासर न्ही हें केलां, श्रीराम जयराम हें बरयलां हांगासर, बेस्ट केलां. सो हांगासर न्ही आमकां मागीर दिया बी धरूंक मेळटलें. हो ना? हो रात्री. हो पळय ऑरेंज आनी जांबळ, पिंक आसा, पिंक पिंक पिंक. ही आमची टिचर विद्या प्रबोधिनी स्कुलान, टिचर आमची. ओके, सो ऑलमोस्ट हें जाल्लें आसा. आनी हांगासर न्ही झाडां बीन दवरला, कित्याक खबर आहा? कुत्रे बित्रे धड न्ही, धांवून येतले कुत्रे बीन. सो हें जाल्लें सकाळींच आनी आतां पळयल्यार हांगासर वत येयला. स्नेहा सगळ्यांना हाय म्हण. पळय एक्सपर्ट इन ड्रॉइंग. पळय ऑलमोस्ट जावपा पावला आनी इतलें उरलां आनी इतलेंच उरलां. हें सगळें तेणेंच केलां, ड्रॉइंग तेणेंच काडलां आनी कलरींग तेच करता. सो आमी हें कांयच करूं शकना हांगासर. बेस्ट जालां. अक्षर हॅलो. ओके, तो आतां हांव न्ही मातशें पळयता आनी ती उरला बिरला न्ही कंप्लीट करता. ओके, सो तुमकां हांव मागीर मेळटा. सो आतां न्ही आमी थंय वयता एंट्रन्सा कडेन गेटीर काडपाक रंगोली. तो हांगासर न्ही डिझायन काडलें आसा आनी मदीं न्ही अशें टायां आनी जे टायल्स कशें जायना सारकें हांगासर. पळोवया आतां घालता हांवें कलर. सो हांगासर एक डिफरंट कलर येतलो. हांगा ऑरेंज घालतलें हांव आनी हेज्या वयर न्ही मागीर जय श्रीराम बरयतलें. तुमी बरयतलें, म्हाका इतलें एक्सपर्ट ना. फक्त न्ही हांव हांगा कलर बी घालता भितर.
न्ही हांव न्हांवून येयलें थंयच्यान येयलें हांव येयलें पयलीं शावर घेतलें सामकें आनी अजून जावंक ना तें अजून ते करता ती बाकीचे बारीक बारीक कॉर्नर बिर्नर सगळें जालें रांगोळी काडून फक्त टेंपल उरलां आनी ते फक्त तीच करता आमी काय करूं शकना सो आतां जालां आसतलें आतां जालें 2 शावर न्हालें मातशें न्हालें आनी चपाती केलें मम्मीनी पीठ बीन घालून दवरलेलें सो बेगिने बेगिने चपाती केलें आतां मातशें जेवंक जाय भूक लागला चपाती भाजी खीर बी सगळें रेडी आसा तूं न्ही तुजी नाका हेणें खाली बसलो न्ही हें खाता तें खाता न्ही खावन सगळें पोट भरता ओके जे नाका ओके आतां जेवन घेता सो तुमकां न्ही ते रांगोळीची डिजायन न्ही टेंपल तुमकां फायनल लूक दाखयता हांव ओके सामको बेस्ट जाला सामकें बरें केलां खरें पळोवपाक बरें दिसता तो जस्ट हांव सकयल गेल्लें आतां मातशें उरलां आनी एक 2 तास जातले सो आतां जाला 2:30 न्ही कितले जाला 2:30 जातले आनी 2 तासांनी सारकें कंप्लीट जातलें जस्ट हांव पळोवन येयलें आनी हांगा हांव जेवंक बसलां दाखयता आयची थाली आयकता जय श्रीराम हां जेवंक बसला कितें केलां टेंपल बेस्ट केला अजून जावंक ना रा अजून तुमकां दाखोवंक ना हांवें फायनल लूक तुमकां मागीर दाखयता हांव आनी हांगा आसा म्हाजी थाली चपाती काल मुळ्याची भाजी केल्ली न्ही तें आशिल्लें तें घेतलां आनी हांगा आसा चिटकीची भाजी आनी मम्मीन आयज खीर केला आयज आमची दिवाळी न्ही रामनवमी रामाचे दीस न्ही आयज सो मम्मीन आयज खीर केला दाळ केला आनी हांगा लोणचें ना दाळ नाका म्हाका भाजीच जाय ओके आनी हांगा वाडटा मम्मी लोणचें सो जेयता ओके मागीर मेळटा हांगासर हांव रेडी जालें आसा रेडी म्हणजे कपडे घातला हांवें फक्त पावडर मात थापोवंक जाय तें मागीर थापता ओके तेंच्यांनी न्ही सांगलां की ऑरेंज नाल्यार येल्लो कलर साडी न्हेसूंक जाय म्हणून सो म्हाडे न्ही ऑरेंज नाल्यार येल्लो कलर साडी ना म्हजे कडेन सो हें घातलां हांवें चुडीदार हें आसलें म्हाडे ओके सो आतां 6 जाली 7 प्रोग्राम स्टार्ट तो सो हेका हांव पयलीं रेडी करता फेस पयलीं रेडी करून दवरता मागीर कपडे सगळे इजी आहा घालपाक कित्याक सुकोवंक जाय न्ही ते हांगा पेंटींग करूंक जाय हातीन बी ड्रॉ बी करूंक जाय म्हाका सो हेका न्ही पयलीं आमी हेजें स्टार्ट करया पयलीं ओके ऑल सेट सो फायनली पळयात हनुमान रेडी कमेंट करा हनुमाना भशेन दिसता का ना तो हे पळयात जस्ट म्हाका येता न्ही तशें हांवें ताका केला ऋत्विक हनुमान आं कितें फर्स्ट टायम ताका अशें हनुमान बी केला हांवें कृष्ण खुद्दां केला आतां बापूय हांगा फोटो काडटा कर कर आं सो आमी न्ही आतां रेडी जाली वचपाक तो आमी रेडी जाली वयता आतां 6:30 स्टार्ट करचें 6:30 जावन गेली आं लायता
ओके चला खय ऋषांक खय हां येता निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा राजं चाठाई राम सुंदर सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकती है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, परंतु मैं अपने पिता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ सकता। इसीलिए आज 14 साल बाद अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन कर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ग्राम अयोध्या लौट आया हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं हूँ राम भक्त हनुमान जो कहते हैं सबका कल्याण। आओ सब मिलकर बोलो मेरे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय ऋत्विक बाबू जर हांगासर आसले तेणे मातसो माचयेर येवचो. यो ऋत्विक, अभिनंदन ऋत्विक, जोरदार ताळयो जावन ऋत्विका खातीर. सो आता न्ही हें आसा परेड, सो आमी परेडीक वयता. ओके या सोनिया, चल सगळें हाय म्हण ती ती शेपटी बिपटी शेपटी बी पडटलो राव. तो ऋतिक ओपानी आमकां ऋतिक ओपानी एक व्हडलें सरप्रायज दिला. म्हाका दिसता आतां म्हाका हार्ट अटॅक येता अशें दिसता म्हाका. तुमकां आतां कांय सांगना हांव, फाल्यांच्या व्हिडिओन तुमकां सांगता. आनी आयज दीस इतलो बरो आसा आनी आयजूच येयला खंय कितें तें तुमकां प्लीज फाल्यां सांगता. ओके कितें सरप्रायज कांय सांगना हांव तुमकां आतां फाल्यांच्या व्हिडिओन. आनी ऋतिकाक प्रायज मेळ्ळें, 3rd प्रायज न्हू रे. शिना ती सारकें म्हाका हय दिसता की आतां म्हाका हार्ट अटॅक येतलें. चिंतूंक ना अशी म्हणजे प्लॅनिंग जातलें म्हणून वचपाचें खंय तरी. तुमकां फालच्या व्हिडिओ सांगतलें हांव. शी म्हाका विश्वास जायना. शी कितें असोच करता शिवनाथ, मदीं मदीं असोच सरप्रायज दिता. आनी अशें सरप्रायज दीत रावलें न्ही, एक दीस म्हाका हार्ट अटॅक येवपाचें आहा. आफ्टर 10 years हा 10 वर्सां हांव सोसून काडला. हे म्हज्या लायफाचें व्हडलें गिफ्ट आं. हे म्हज्या लायफाचें व्हडलें गिफ्ट जायना म्हाका. ओके तो हो व्लॉग हांगाच एंड करता. ओके आनी कितें सरप्रायज आहा पळय तें तुमकां फाल्यां सांगता. आयचो व्हिडिओ म्हाका उलोवंक जायना हांगासर. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. आनी ऋतिकाक एक लायक आं. आयज ताणें परफॉर्मन्स केलें आनी ताका आयज प्रायजूय मेळ्ळें, 3rd प्रायज. सो प्रावड मुवमेंट. ओके कितें जावं मेळ्ळें ताका कितें प्रायज मेळ्ळें. ओके सो प्लीज हां लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर, बाय म्हण. मम्मी सांग बाय म्हणून. आई चपाती करता. आई बाय म्हण. ऋत्विक सगळ्यांक बाय म्हण. हो आता बसला गिफ्ट जय श्रीराम म्हण. बाय म्हण आणि जय श्रीराम म्हण. जय श्री राम. थँक्यू फॉर सपोर्ट. Thank you for support.